नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता खबरो विस्तारान. संसदेच्या अदमासपत्रकीय अधिवेशनात आयच्यान लोकसभा आणि राज्यसभा दोनूय सभाघरात अदमासपत्रका वेल्या चर्चेक सुरवात जाली. लोकसभेचे कामकाज सुरू जातकच विरोधकांनी केल्ल्या बोवाळाक लागून कामकाजात आडमेळी आयल्यो. विरोधी वांगडी आपली आसनां सोडून घोषणा दिवन कामकाज आडावपाचो यत्न करतकच सभापती ओम बिर्ला हांणी तांकां सभाघरात शांतताय राखपाचें आवाहन केलें. मात तरी लेगीत तांचो बोवाळ सुरूच उरलो. संसदीय कामकाज वेव्हार मंत्री किरण रिजिजू हांणी विरोधकांक काल 40 मिनटांचो वेळ दिल्लो. मात तांकां चर्चा करपा परस बोवाळ करपाचो आसलो म्हणून तांणी सभाघराचो वेळ वगडायलो अशी टिका केली. विरोधकांचो बोवाळ सुरूच उरिल्ल्यान लोकसभेत पयलीं 12 वरां मेरेन आनी मागीर दनपारां 2 वरां मेरेन सभाघराचें कामकाज तहकूब करचें पडलें. विरोधकांच्या बोवाळांतूच लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाशणाचेर उपकार मानपी थाराव आवाजी मतदानान मानून घेतलो. विरोधकांनी केल्ल्या वर्तनाचेर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी खर उतरांनी नाराजी उक्तायली. सभाघराची प्रतिश्ठा राखप दरेकाची जबाबदारी आशिल्ल्याचें सभापती ओम बिर्ला हांणी सांगलें. सदन के अंदर जो कल घटना हुई, जिस तरीके से प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य सदन में सत्ता पक्ष की बेल तक पहुंचे, ये सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है और मेरा मानना है कि ये सदन सभागृह की मर्यादा बनाने सबकी जिम्मेदारी है. अगर हम सभा की मर्यादा को समाप्त कर देंगे तो सदन की कार्रवाई को चलाना किसी तरीके से कोई भी स्पीकर के लिए उचित नहीं होता. देशात न्याय प्रक्रिया अधिक गतीशील जावची हे खातीर न्यायालयां आनी जलद गती न्यायालयां चड प्रमाणात सुरू करपा खातीर भारत सरकार यत्न करता अशी जाप विधी आनी न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी आयज राज्यसभेत दिली. न्यायालयांतले प्रलंबीत खटले ह्या विशयाचेर उपस्थित जाल्ल्या प्रश्नाक ते जाप दिताले. दक्षिण भारता खातीर स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय सुरू करपाचो प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाच्या विचाराधीन आशिल्ल्याची माहिती मंत्री मेघवाल हांणी दिली. ये फास्ट ट्रैक कोर्ट वाला विषय भी है, जो मामले पेंडिंग है उसके लिए हम सबसे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी सुनवाई शुरू की है और एजिंग एनालिसिस भी करना शुरू किया है कि कितने पुराने मामले पेंडिंग है कोर्ट्स में. और जो हमारा ई कोर्ट प्रोजेक्ट थर्ड है, जिसमें 210 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने जुडिशरी को उपलब्ध कराए हैं, उसके माध्यम से जो टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करके और हम जो पेंडिंग केसेज हैं उनको कम करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं. देशभरात 22 प्रादेशीक भाषांक जेन AI प्रणाली सुरू जाल्या. बेगीनूच आनीकूय भाशांत अशी प्रणाली सुरू करपाचो यत्न आसा अशी जाप विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी आयज राज्यसभेत दिली. भारत जेन AI ची भूमिका ह्या विशयाचेर उपस्थित जाल्ल्या प्रश्नाक मंत्री जाप दिताले. We are following a very integrated approach, whole of science, whole of government, whole of nation. So as he rightly mentioned, the Bharat Gen initiative has been undertaken or spearheaded by IIT Bombay, but we have 7 other institutions as a part of the consortium, which include IIT Hyderabad, IIT Madras, IIT Kanpur, IIT Mandi, IIT Indore, and so on. But that does not mean that we have left out other regions. In fact, we have come up with 25 technology innovation hubs, out of which 4 have already been upgraded to the level of the technology transfer research parks, where you have the industry coexisting along with the research departments, and therefore the transfer becomes much easier, convenient and facilitated. And these 4 upgraded are IIT Indore, IIT Kanpur, IIT Dhanbad and Indian Institute of Sciences in Bengaluru. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी आयज एका खासा कार्यावळीत फोंडेच्या विद्याप्रसारक मंडळाच्या नव्या कॉमर्स हाऊस इमारतीचे उक्तावण जालें.
पारंपरीक पद्धतीन उक्तावण केल्या उपरांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें आपल्या उलोवपांत सरकार शिक्षण संस्थांक खातीर सगळ्या प्रकाराची अर्थीक मजत करता अशें सांगून विद्यार्थ्यांनी आनी अध्यापकांनी अध्ययन आनी अध्यापनाचें काम जबाबदारीन करचें अशें आवाहन केलें. तुम्ही जर बाकीच्या शेजारच्या राज्यान वयशात जाल्यार तांकां तालुका आनी डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर सुद्दां KG to PG एड्युकेशन मेळप हें खूब कठीण आसा. बट गोंयांत आमच्या ल्हान ल्हान शहरांनी म्हणजे आयज फोंड्यान KG to PG आहा, सांखळेत वचत थंय KG to PG आहा, मडगांवांत वचत थंय KG to PG आहा. विच एट अ डिस्टन्स ऑफ म्हणजे हार्डली 30 किलोमिटराच्या भितर सुद्दां हे KG to PG लेवलचे एड्युकेशन्स विथ द हेल्प ऑफ गव्हर्मेंट आमी ते सगळ्या जाणांक दिवपाक शकले. म्हळ्यार हांव एक गजाल मुद्दामून नमूद करतलो की श्री भास्कर खांडेपारकर हांच्यांनी एक खूब बरी गजाल आनी मुद्दामून तेंच्यांनी मेन्शन केलें. आमकां सातत्यात याद उरपाक जाय कारण गव्हर्मेंट इज सपोर्टींग इट इज इन वेरी मच वे. नो डॅट इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रँट्स, टिचर सॅलरी हें सगळें गव्हर्मेंट सातत्यात सपोर्ट करीत आसता. पणजेच्या बांदोडकर मैदानाचेर कालच्यान सुरू जाल्ल्या पहिल्याच गोंय पुस्तक महोत्सवात आयज राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी भेट दिली. हे प्रदर्शन राष्ट्रीय पुस्तक संस्था आनी लोकमान्य संस्था हांच्या जोड पालवान आयोजीत केल्या. राज्यपाल राजू हांणी पुराय वाठारांत वेगवेगळ्या पुस्तक दालनाक भेट दिवन वाचकां कडेन संवाद साधलो आनी उपरांत ह्या महोत्सवाच्या आयोजना विशीं प्रतिक्रिया उक्तायली. पुस्तकाक लागून मनशाक गिन्यान मेळटा अशें सांगून तरणाटे आनी भुरग्यांनी आपलो वेळ पुस्तक वाचना खातीर दिवचो अशें आवाहन तांणी केलें. Facts are one thing, transmission of thought is another. So, books still transmit thought. And human thought is literally infinite. It is just infinite. There's nothing that is not there in human thought. Now, knowledge is excellent. It's not that it is, but where knowledge holds is where knowledge can be converted into wisdom. Now, for which, again, converting things into wisdom requires an approach to human thought throughout the centuries. The good, bad, uglies of thought that come in. सहकारांतल्यान समृद्धी कडेन ही केंद्र सरकाराची मोख आसा. ताचोच एक भाग म्हणून केंद्रीय घर आनी सहकारिता मंत्री अमित शाह हांणी आयज देशांतली पयली सहकार आधारीत ॲपावेल्यान चलपी भारत टॅक्सी ही वाहतूक सेवा लोकार्पीत केली. ह्या उपक्रमांतल्यान टॅक्सी चालक भाव आनी भयणी फकत नफ्याचे भागधारकच न्हय जाल्यार ते सेवेचे लेगीत धनी आसतले अशें अमित शाह हांणी म्हळें. देशांतल्या सहकार वाठाराक बळगें दिवप, सर्वसमावेशक नागरी केंद्रीत येरादारी उपाय येवजण चालीक लावप ह्या उपक्रमाचो मुखेल हेतू आसा अशें तांणी स्पश्ट केलें. भारत टॅक्सी सेवा ही शून्य कमिशन आनी अतिरिक्त शून्य कमिशन ह्या मॉडेलाचेर कार्यरत आसतली आनी नफ्याचे थेट लाव चालकांक मेळटलो अशें तांणी नमूद केलें. बायलांच्या प्रिमियर लीग 2026 क्रिकेट सामन्याचो निमणो खेळ आयज रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आनी दिल्ली कॅपिटल्स हांचे मदीं जावपाचो आसा. हो सामनो सांजे 7:30 वरांचेर वडोदराच्या कोटांबी मैदानाचेर जातलो. RCB 2024 पयलेच फावट जैतिवंत जावन इतिहास रचला. आतां तो पंगड दुसरे फावट निमणे फेरयेत पावला. दिल्ली कॅपिटल्स पंगड सेगीत चवथे फावट निमणे फेरयेत पावला. आयच्या सामन्या कडेन क्रिकेट मोगींची उमळशिकेन नदर लागलेली आसा. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप वेव्स सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनावेल्या
नव्या तशाच पोरण्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आणि इतल्यान खबरापत्रां हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.